Solves porak bakara, bababoy nino, devačena vojkara, soblja pozano. Solves poramco, eklos roznar, to amco bapuj, to samana. Visvasanya tur, tačemukar, ama somestato il branca. Solves porak bakara, bababoy nino, devačena vojkara, soblja pozano. Solves porak bakara, bababoy nino, devačena vojkara, soblja pozano. Topilnijami, tačušinju, oj pasancoru zamatnju, tačemukarja, to amcodil, Amitazzolo taci borsa, solves porak bakara, bababoy nino, devačena vojkara, soblja pozano. Solves porak bakara, bababoy nino, devačena vojkara, soblja pozano. Solves porači, sevakora, anotatači potikora, sokita davu, bitosora, solves porak bakara, bababoy nino, devačena vojkara, soblja pozano. Solves porak bakara, bababoy nino, devačena vojkara, soblja pozano. Solves poramco, eklos roznar, roamco babuj, to samana. Visvasanya tur, tačemukar, ama somestato il branca. Solves porak bakara, bababoy nino, devačena vojkara, soblja pozano.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रीतीच्या भयणी भावानो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाजीक मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेलाचे स्फूर्तीन शुभ वर्तमानाचे खोडेगान परगोटणार जावुया. जेजूच्या सिसांनी आसा थंयसरूच न्हय, पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशां सोरी आनी तरेकवार मळांचेर शुभ वर्तमान परगोटूंक वचूंक जाय. शुभ वर्तमानाचें खाशेलेपण म्हळ्यार जेजून आपल्या भौशीक जिवितांत परगोटलोलें उतर आनी तशेंच जेजू वयर शिसांनी परगोटलोली बरी खबर. पवित्र स्नानांत हें मिसाव आमकां फावो जाला आनी तिरावणे संस्कारांत आमकां याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागल्यात. हें आमचें मुन्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान, कोरन्यान आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें पवित्र आत्म्याच्या लोकलोकान बरे खबरेचे नीज परगोटणारां आमी जावंक आमकां उलो. परिशोधीक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं परगोट जाल्ली बरी खबर आमकां आयकूंक, तशेंच जिविताचे यात्रेंत बेट्टा तितल्यांकूय बरवसो दितोलीं काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा. नव्यान आमचो भावार्थ जागोवंक, समारंभूंक आनी ह्या वरवीं बरे खबरेचीं संदेशकारां जावंक अदीक नेटान पावलां मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी जायते पावटी जेजूक परगोटूंक आमी विसरता, आमी चुकता. त्या बद्दल दोळे बंद करुया. एकूच मिनीट बंद करून आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Devac und sorgi. Ani shanti tacha ista sosari.
स्वरादेवा सोडीचाराया संपूर्ण देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका विश्वासा तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका Bapacia ekliac puta Sumia deva devacișili Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर Tu बापाच्या उजव्या बोसाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आपल्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू विश्वास एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमचे आनी दुसऱ्यांचे कोश्ट दूख आंवड्यांचो आमी उगडास करूया भोव मोगाड बापा कोश्टां ओडचणींक सांपडलोल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकोताय तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, तुजे मुखार आसा तें खा, हो कवळो खा, मागीर वच आनी इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें म्हाका तो कवळो खावंक दिलो. मागीर ताणें म्हटलें, हांव तुका दिता त्या कवळ्यान तुजें पोट भर आनी दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा इतलो गोड जालो. मागीर ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, चल वच, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी हांव तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां कोडीत कर. पूण इस्रायेलाचें घराणें तुका आयकुचें ना, कारण ती म्हाकाय आयकूंक तयार नात. कित्याक इस्रायेलाचें आख्खें घराणें निबोर मानेचें आनी उमरोट काळजाचें जालां. पूण आतां हांव तुका तांचे इतलो निबोर मानेचो करता आनी तांचे इतलो तिरगोट काळजाचो. हांव तुजें मन वज्रा सारकें गोट आनी पाशाणी फातरा परस निबोर करता. तांकां भिवू नाका. जोरी ती एक फितूरचें घराणें तरी तांकां पळोवन तूं आकांतू नाका. मागीर ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका सांगता, ती सगळीं म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक आनी गोट मनान दवर. मागीर निर्वाशी जाल्ले तुजे पोरजेच्या पुता दुवासुरशीं वच
तांचे लागीं उलय आनी ती आयकूं वो ना आयकूं तांकां सांग. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया. जबाब गावून जातलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पविस्नान घेयत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तेचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, 8व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं कोत्तलीं. आनी सुम्या जेजून
तांचे कडेन उलोवन सोंपतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक भावुरतालो आनी बरोबर जायतीं विस्मितां उदेशीं तांचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भयणीनो आनी भावांनो, पयल्या वाचपांतल्या ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करुया. मनशाच्या पुता, तुजे मुखार आसा तें खा, ओ कवळो खा. मागीर वच आनी इस्रायलाच्या घोराण्या कडेन उलय. ताणें म्हाका तो कवळो खावंक दिलो. हांवें तो खेलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा इतलो गोड जालो. कवडो खाल्लो. कवडो म्हणलें कितें काय? कवडो म्हणल्यार एक पुस्तक. आदल्या काळार खवडटाले, तांचे कडेन असले बूक नासले आनी बुरोईन मागीर असलो एक रोल करून तो अशें वाचताले. आनी एजेकियल प्रवाद्याक परमेश्वर सांगता तो खा. अशें परी की हो मोठो बूक म्हाका खा म्हणटा आनी मागीर उलय म्हणटा अशें खंय. हाचो एक भोव खोल ओर्त आसा. मिसांव कितें तो ओर्त ह्या उतरांचेर आयज आमकां समजूंक मेळटा. कारण हांवूय गुजरातांत काम करता. बिशप तेवदोर आयिल्लो आसा तो डाल्टनगंज, तुमी आयकोंकूच नासतलें, डाल्टनगंज म्हणटात थंय आसा. आनी बिशप सेल्वाराज ताका कोंकणी सजमना म्हूण सजमतलो, तो अंदमान काम करता. सगळे मिसावांच्या कार्यांत, मिसावांच्या धर्म प्रांतांनी. आनी जेन्ना आमी मिसावांत वेता तर मार्कूचो शुभ वर्तमान आमच्या कानार पडटा. वच, परगोट कर, अशें कर, तशें कर. आनी आमी सगळे मिशनार आहा, पिलारचे मिशनार जायते आसा हिंगा. आनी भायले आयज आमचे डाल्टनगंज म्हणटात ते प्रदेशांतले, धर्म प्रांतांतले कितले पाद्री आसा ते नका हांव, 24 पाद्री आसा हांगा बसलेले, मिशनार पाद्री. आनी आमी थंय काम करूंक कशें वेता. ह्या दोंगरा वयरतान पिलारचे पाद्री कितल्या कितल्या गांवांनी गेल्यात, आयजूच न्हय. थंय इस्कॉलां बांदून, त्या तेंपार इस्कॉलां नासलीं, इस्कॉलां बांदून थंय हॉस्पिटलां नासलीं, माद्री वचून हॉस्पिटलां बांदलीं. थंय तांकां घरां रस्ते नासताले, आयज पासून ना, तुमकां दिसना जायत. थंय तें कार्य करूंक हे मिशनार वेतात. जशे परी मार्कूच्या 16व्या अवेस्वरांत आयज आमी आयकलां, वच, परगोट, काम कर. आनी ओदीक करून जायते लोकांक ओदीक बरें लागता. जेन्ना आमी प्रेयर सर्विसांक वचून आयज सांगलां ते प्रमाणे कोण दुयेंत आसात ते बरे जातात, सोरपांक दवर म्हणल्या. आनी असलें आमकां मिसांव म्हूण आमी सगल्यांक गमता. पाद्र आग्नेलान असलें कांय करूंक ना. एक बिल्डिंगूय बांदूंक ना, एक इस्कॉलूय बांदूंक ना. खंय हॉस्पिटल बांदलां तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. हांवें जायते फावटी सांगता, एक व्हडलो बरोयणार आसा, फादर R.H. लेसर म्हणून, मेलो तो, उदयपूर डायसांत तो काम करतालो. ताणें जायते बूक बरयल्यात. ताच्या बुका मदें सेंट्स अँड सेजीस ऑफ इंडिया म्हूण बूक आसा. तेच्या फाटल्यान आनीक मोर सेंट्स अँड सेजीस ऑफ इंडिया, लेसर सेंट्स अँड सेजीस ऑफ इंडिया, अशें तेणें 5 बूक बरयल्या.
बरे बूक सांत सगळे हिंदू धर्माचे मुस्लीम आनी क्रिस्तांव धर्माचे सांत तितून पाद रागनेल ना. म्हाका मेळ्ळो तेन्ना विचारलें ताका सगळ्या सांतांक घातल्या पाद रागनेलाक कित्याक घालूंक ना. तो म्हणटा कितें बरयता आयल्यार कितें करूंक जाय न्हू. ताणें कांयच करूंक ना म्हणटात. तुमकां म्हजे कडेन शॉक जातली पाद रागनेलाक कांयच करूंक ना. आमी कोत्ता तेजल्या फाटल्यान वेताव तें दिसतात तेजे फाटल्यान वेताव पूण पाद रागनेल्याचें जिवीत आयज एजेकियेलाच्या प्रवाद्या प्रमाणें. पाद रागनेल मेलो तेन्ना इतलें केलें म्हूण कोण तेच्या फोंडार वचोंक ना. रोकडोच मोत्ता म्हणटच रोकडोच राशोलचो लोक आनी ते सरभोंवतींचो लोक तांकां एक वास कसो आयलो. हो मनीस देवाचो, ताणें कांय करूंक ना पूण दैवीक जिवीत तो जियेलो म्हणून रोकडे फोंडाशी वचोंक लागले. आनी फोंडाशी वचोन पाद रागनेलाशी मागणी करूंक लागली. कोणें तांकां धाडूंक ना. तांणी ताच्या जिवितांत जेजू पळयलो. जेजूची दोया पळयली. कांय करिनासतना दोया पळयली. कांयच करिनासतना दोया पळयली आनी ताच्या फाटल्यान गेली. जेजूक जो मनीस जेजूक मनशांतल्यान दिश्टी पडटा तो मनीस खरें भाग्यवंत. हाचे वयर हांव नियाळ कोत्ता. आनी जेन्ना ताची फोंडांतली हाडां आनी माती पिलार हाडूंक केली लोकांक खबर पडली. सगलो लोक ताका पळोवंक आयलो. कोणें सांगपाक नाका. सोशल मिडिया फेसबूक इंस्टाग्राम वॉट्सॅप नासलेली. जेजूचो परमोड ताच्यातल्यान भायर सरतालो आनी हो परमोडान ताच्या कार्यां वयर न्हय कार्यां मागीर येता करूंकूच जाय कार्यां पूण तो जेजून भरलोलो मनीस म्हणून ताका भाग्यवंत म्हूण मानता. आनी हें जेजून हो देवान एजेकियेलाक सांगलें तूं तो कवडो अबुख्खा म्हणजे कितें तें उतर तुजें उतर जावं दी. तुज्या काळजांत बरोवन दी आनी जें तुज्या काळजांत आसा तें तुज्या जिवितांत दाखय तेन्ना कार्यां येतलीं. आमी पयलीं कार्यांचेर पळयता. कोणाची सिल्वर जुबिली जाली तेन्ना 25 वात्यो लायता. एक वर्साक हांवें कितें बांदलां तें सांगतात न्हू. कवडो खा. आनी अशें जेजू आमकांय कोत्ता. क्रिस्ती जिवीत म्हणलेलें कितें. आपोस्ल 12 तो एकलो सोडून गेलो. 11 आपोस्ल जेजूच्या फाटल्यान वेताले पूण जेजू खुर्सार मेलो तेन्ना सगळे सोडून गेले. कोणूच रावंक ना. जेन्ना पवित्र आत्मो तांच्या कुडींत आत्म्यांत तांच्या जिवितांत रिगलो ते जेजू ताई एक जाले. जशे परी हो कवडो खा म्हणलोलो एजेकियेलाक आनी तें खावन जेजूचें उतर ताच्या जिवितांत भरलें तेन्ना त्या आपोस्लांक त्या 11 आपोस्लांक एक धीर मेळ्ळो. घोडाय मेळ्ळी. शी गॉट करेज आनी भायर गेले कारण जेजू आनी ते एक जाले. आमची आंकवार मोरीचें कितें जालें. तिका ती गोरबेस जातली म्हणली. ती घाबरली. तेन्ना देवदूतान सांगलें पवित्र आत्मो येतलो तुजे थंय एकठांय जातलो. तेन्ना तिका खरेज मेळटली. तिणें म्हणलें जावं म्हजे थंय तुज्या उतरा प्रमाणे आनी अशे प्रमाणे ती क्रिस्ता थंय एकठांय जावन क्रिस्ती जाली आनी क्रिस्ती जावन दुसऱ्यांक आपलो धर्म परगटलो. पापसाहेब म्हणटा यू आर नॉट मिशनरीज यू आर मिशन. आय एम मिशन. पापसाहेब घोडये घोडये सांगता आय एम मिशन म्हणजे कितें. तुजें जिवीत तुजें कार्य तुजीं कार्यां एक आनी हें बिझनस न्हू. म्हजें जिवीत म्हजें मिसांव. हांव क्रिस्तांव हांव मिसांव. आनी कोण पाद रागनेल. व्हडलीं बिल्डिंगां बांदूंक ना ताणें. कांय व्हडलें हॉस्पिटल बांदूंक ना. ताच्या नांवार जायत्यो वस्तू आहा बासी दिसता
कांय व्हडलो सोशल वर्क करूंक ना, पूण आपलें जिवीत जेजूचें जिवीत जालें. आनी अशें करून आपल्या जिवितान ताच्या उतरांनी, ताच्या कोरण्यांनी ताका पळोवनूच लोक म्हणटालो हांव जेजूक पळयतां. मिसांव म्हणल्यार कितें? जेजूची ओळख दिवंक. खंयच्यान आतेली? मोज्यांतल्यान. देखून तो मोत्तोच लोक ताच्या फाटल्यान गेलो. ताचे लोक कितें थोड्योच कथा आसा ताच्यो, कोण झगडीं करूंक आयले ते ताका पळोवनूच शांत जाले. व्हडलें उलय नासलो. तो कुमटा गांवांत आनी ते सायडीन सगल्यांक चलोन वेतालो. व्हडलो आवाज ना. आयज असल्या धर्म परगटणारांची आमी तुस्त करता आनी ताचो उदाहरण घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्यो. आमी दोर एकले. क्रिस्त म्हजे ताय आसा तेन्ना हांव क्रिस्तांव आनी तेन्ना हांव मिसांव. हांव मिस्योनार न्हय, हांव मिसांव. हें हो पादाज्ञानाचो संदेश. आनी जेजू हो जो एजेकियेलान कवडो खाल्लो हो एक पॅरेबल कशें. ह्या मिसांत आमी जेजूक शेवता. जेजूची कूड आनी रगत खऱ्यांनीच आमचेशी एक जाता. आमी जेजू भाशेन जाता. मिसांत सगळ्या साक्रामेंतांनी तेचेर वयर उलयना. मिसांत खरेच भाशेन जेजू ताई हांव एक जाता. आनीक शेवटाक पाद्री म्हणटा वच. तुवें घेतलां, तुवें शेवलां तें तूं जिये आनी दुसऱ्यांक दी. देखून युकरिस्ट हें खरें उतर, पूण आमी मीस म्हणटा. मास हें उतर लातीन भाशेनाचे उतरा मिस्यो हे उतरांतल्यान येता. मिस्यो म्हणल्यार वच. सो आमी मीस म्हणटा तेन्ना जेजूक घेवन वच. हो अर्थ मीस म्हणच्या मीस ह्या उतराचो अर्थ वच, मिशन, मिस्यो. पाद्राग्नेल मीस कोत्ताना एक गीत आहा, बरें दिसता आयकोंक. मीस कोत्ताना आल्तारार आसाय दिसता स्वर्गार. भयणीनो आनी भावानो, पाद्राग्नेला भाशेन जेजू आमच्या काळजांनी, जेजू आमच्या जिवितांत आसा म्हूण आमी खरेंच अनुभवया. खास करून मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी जेजूक शेवता तो आमचे ताई एक जाता. एजेकियेला भाशेन कवडो खा म्हणलेलो तो एक नमुणो कसो. खऱ्यांनीच देव म्हज्या जिवितांत येता. आनी जेन्ना देव म्हज्या जिवितांत येता तेन्ना पाद्राग्नेला कांय उतरांनी तेजी उतरां जेजूचीं जातात. तेची कार्यां जेजूचीं जातात. करपाची गरज ना, आपुणूच जातात. देखून मिसाक आयली तेन्ना जेन्ना आमी जेजूक शेवता, जेजू थंय एक जाता, तेन्ना मिसांव घेवन आमी भायर वेता. हो आयज पाद्राग्नेलाचो नमुणो घेवन ह्या मिसान भाग घेवया. आनी दर एक जाण, न्हूच पिलारचे पाद्री मिशनार, न्हूच डाल्टनगांचे पाद्री मिशनार, ते पयस गेल्यात. तांकां एक किरीत आपोवणें आसा. पूण दर मनशाक जेजूक घेवन क्रिस्तांव जालीं, मिसांव जालें अशें मानून आयज आमी हे मिसांत भाग घेवया. सगळीं उबी रावन आमची मागणी आमी आतां देवा फुडें घालुया. आमचो पाप साहेब बिस्मानी आनी सगल्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचेर तीर बावाट दवरून आपल्या गवळीक वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजून शिकयलोल्या तत्वा प्रमाणे चलून आपले पोरजेक
उत्तम नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपल्या राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जायत्या देशांनी आनी सुवातांचेर आमची क्रिस्ती भाव भयणां दुमाळो सोसून आनी आपलें रोगत पासून वारून आपल्या भावार्थाची गोवायकी दितात. ह्या तांच्या संकश्टाच्या वेळार देवान तांकां राखल्यार पुरो तशेंच हे कोश्ट दितल्या मनशाचें मन बदल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मान्यूत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबीन ताचे बागियतपण ओळखून ताका बेगीनूच बागियत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगल्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन बागियतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. मान्यूत आग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशेंच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या घोराब्याचेर देवान आपली उपोट बेसांवां ओतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. या आमी प्रार्थनाव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तारपा आनी उंडो सोरो. दादरा आनी नगर हवेली ही आमच्या गोंयच्या आज डिओसिसेचो एक मिशनरी भाग. दादरा आनी नगर हवेली मिसावांत तारपा हो म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट वापरतात. तो वाजून ते तारपा नाच करतात आनी ह्या नाचा वरवीं एकामेकां सोवें आनी आपल्या पुर्वजां सोवें एकवट ते अनुभवतात, सोमरमतात आनी जियेतात. तारपा वाजोवप एक सोमरंबाचीच न्हय पूण एक परगोटणेची खुना. जेन्ना जेजूच्या शुभ वर्तमानाची परगोटणी जाता तेन्ना शुभ वर्तमान आयकतलीं जेजूक ओळखूंक पावतात. तांचे मदें एकवट घडून येता आनी हो एकवट ती मिसा भेटेन सोमरमतात आनी जियेतात. ही मिसा सोमरमणी आमकां फायदेची जावंक हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतांत बदलतलो.
ही दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालतना शुभ वर्तमान स्विकारचें आनी तें परगटपाचें आमचें मिसांव पाळूंक आमकां आयती करुया आनी मानेवंत आग्नेला पोरी आमकां सगल्यांक मिसाचे भेटेंत भाग घेतना जेजू सोवे एकठांयतल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं सासणीक जिविताची रूच मेळून सासणीक जिविताचो आनी भागिवंतपणाचो रस्तो आमी चलूंक पावूंक हें आमचें मागणें बापाक उबारुया. Tuja
भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें हें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतलीं आनी सोर वायटांतलीं निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवारलीं देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोणवाडायेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गींच्या जेरुजाल्याक पावलोल्या आमच्या भाव भयणींचो सासणांक गाजता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं भावार्थाचें उजवाण चडून वेता तीं आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवा आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी फुडें सरता दावीं दावीं. आनी सोमेस तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तान निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस्ट मॉर्न संसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगोटुया. Jesu,
बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तालोरे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी आयज हे मिसाचे येजमानीपण चलिल्ल्या बिशप सेबास्तियांव मास्करेनस आनीक बिशप तेओदोर मास्करेनस आनी बिशप विश्वासम सिल्वराज ह्या मिसांत वांटो घेतलेल्या आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. सरस्परा तुज्या चाकरांची पिलारचे सगळे मिस्योनार फादर आनी ब्रदर हांची काकूत कोर. तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन वेले, जशे पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणांचो बरवंस धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती जुजे सांगाती भगवंत धोर्म दिता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून आपल्या बापूयक आमचो बाप म्हणूंक आमकां शिकयल्यात. तर सगळीं म्हणुया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. पीस बी विथ यू. संसाराची पाप काटेली आमची काकूट कर, आमची
ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोड दिवन घोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणांच्या सुखाचो बोरवांसो निरंतरी वाडोय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाड बाबा भयणांनो, आयज आमकां सगल्यांक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसा गोंयचो आर्चडायसिसाचो सुपुत्र मानियोंत आग्नेल स्वर्गवासी जाल्यार 97 वर्सां भरलीं. ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नव्यानांच्या मिसान वांटो घेतलो आनी ताचे देण्या खातीर देवाक दिनवासून मानिवंताच्या मुजतीन एक तरी सैमावरती मिलाग्र मागलें देखून आमी तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. इश्टनो, ही परब न्हय पूण ताच्या पुण्यतिथीचो दीस. तुमकां सगल्यांक हांव आमच्या संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान तुमकां हो संतोशाचो दीस हांव दिता. आनीकूय आमकां एक खुशालकायेचो दीस आयज, कित्याक आयज आमचे मदें आमचो बारोडेचो बिस्म बुमानीस सबोस्त्या मास्कारेनस आसा. बरोचभर आमच्या डाल्टनगांजचो डायसिजन बिस्म बुमानीस तेवदर मास्कारेनस आसा. तशेंच आमचे मदें पोर्ट ब्लेअर डायसिसचो गवडी बाप बिशप सेल्वराज आसा. तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार आनी आमचे मदें येवन आमकां आमचे पासून ते मिसाची भेट भेटयली देखून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव मागता हे वेळार आमचो सर्व वडील फादर नाझरेथ फर्नांडीस 2 उतरां सांगूंक. Bumanist Sebastião Mascarenhas, Baroda Dorm Prantazo Bismuth Saib, Bumanist Theodor Mascarenhas, Dalton Ganj, Dorm Prantazo Bismuth Saib, Bishop Viswapsam Selvaraj, Port Bear Dorm Prantazo Bismuth Saib, Padre Stephen de Souza, Pilas Sonsis of Vicar Charal, Father Joachim Rebelo, गोंयचे गोंयचो प्रांतीक वडील फादर एंटनी जोझफ फेर्नांडीस सेंट्रल डेलिगेट सुपिरियर पिलारचो मोगाड पाद्री बाबांदो माद्री बोयणेदो आनी पाद आग्नेलाच्या समेस्त भोगतांदो. आयज खरेंच आमचे खाडीच खुशालकायेन भरलां, कित्याक ह्या दोबाजीक मिसाक आमकां तेग बेस्म मेवले. पिलार संस्थेच्या नांवान थोडींच दिनवासनेची उतरां तुमच्या मुखार दवरता. आमचे आयज काळजांतले खोलायेंतले खिरीत दिनवास
बिस्प साहेब सेबास्टियन मास्करेनेसाक आयच्या दोबाजीक मिसाचे येजमानी पावण चलोवन पाद आग्नेलाच्या भक्तांची काळ जमना देवाच्या उतरान आनी पाद आग्नेलाच्या जिवितान उजवाड आयली आनी भक्तीपणी मिसांत वांटो घेवंक संदी दिली. हांव समजता की आमी सगळे बिस्प साहेब सेबास्टियनाक वळखता म्हूण. पिलार संस्थेचे वांगडी रे. गेल्या वर्साक फेब्रुवारीच्या 18 बारोडाचे बिस्प साहेब कशें तांची मागणी जाली आनी ते मेरेन तावन ते आपले बरे गवडकी खमांत बुडलेले आसात. तकलेन हुशार आनी तशेंच आपल्या कार्यांत सुडसुडीत. हालींच आमकां खबर मेळ्ळ्या की पापा साहेब फ्रांसिस्कान बिस्प साहेब सेबास्टियनाक भारत देशाचो आपलो प्रतिनिधी कसो नोमियारला एकेरीत कार्या पासत. आनी तो कार्य म्हळ्यार इंडियेच्या बिस्पा साहेबा मदें आनी सबार काथलीक संस्था मदें रिलिजियस हांचे मदीं कसल्योच अडचण्यो आसात जाल्यार जावं बाटा बेसांचो जावं संबंदाचे प्रश्न हे सगळे तांणी शिकचे आनी पापा साहेबाक कळोवन दिवचे. खरेंच ही एक व्हड जबाबदारी. ह्या कामांत आमी तांकां येस आवडयता. मोगाळ बिस्प साहेब सेबास्टियन पिलार संस्थेच्या आनी हांगा सबार हाजीर आसलेल्यांच्या नांवान तुमकां कार्ड जनता देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां पयले सुवातेर बरी भलायकी दिवची आनी तुमच्या गवडकी वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी देवाक आमी अर्पिता. तेच परी दिनवासता बिस्प साहेब तेवदोर मास्करेनेस. बिस्प साहेब तेवदोर जावन आसता धाकटो भाव बिस्प सेबास्टियनाचो. पूण बिस्प साहेब कशें ते तांचे म्हणून पयले. ह्या वर्साक आगोस्ताचे 30 तांकां 10 वर्सां भरलीं. बिस्पाची मागणी घेतल्या उपरांत ते जावन आसले रांची महाधोरण प्रांताचे आदारी बिस्प. आतां ते डाल्टनगंज 2 प्रांताचे बिस्प साहेब जावन आसात. आयज ते आमचे मदें कोत आपल्या 24 पाद्रींक घेवन गोंयां आयलेले आसात आनी आयच्या मिसान तांणी वांटो घेतला. पिलार संस्थेच्या आनी तुमच्या नांवान बिस्प साहेब तेवदोराक खेरीत आमचे दिनवास आनी तेच परी तांचे सांगाती तांच्या धर्म प्रांतांतले 24 पाद्रींक कार्ड जनतावन दिनवासता आनी तांच्या मिशनरी गवडकी वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. A special word of appreciation to all the 24 fathers who have accompanied Bishop today and have participated in this con-celebration. God bless you and the Diocese of Daltonganj. आयज आमचे मदें कोत बिशप विश्वासम सिल्वराज आहा. आमी ताका पळोवन खुशाल जाले कित्याक आमकां दिसता आमचोच तो बिस्प. कित्याक हें 2 प्रांत पोर्तुगेजचें पिलार सुस्तेन एके भाशेन जल्मांत हाडलां आनी तो बिस्प साहेब आलेक्सा उपरांत दुसरो बिस्प. ताका पळोवन आमी खुशाल आनी ताका कार्ड जनतावन दिनवासता. विशेष कर बिशप सेल्वराज के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा. उसके साथ हमारे जवान फादर क्लिंटन एलन फर्नांडिस, ये तो हमारे पोर्ट ब्लेयर ज़रा थोड़ा दूर पोर्ट ब्लेयर से विम्बलगंज हम लोग बोलते हैं, वो एक पल्ली है. वो उस पल्ली का पल्ली पुरोहित है, जवान है और उसने अपने करीब 50 लोगों को लेकर के आज हमारे बीच में इधर उपस्थित हैं. उसको और उनके पल्ली वासियों को ताहे दिल से पिलार समाज के नाम से धन्यवाद देना चाहूँगा. म्हज्या खेरीत दिनवास आमचे पाद्र एंटनी जोझफ फर्नांडीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील. ह्या 10 दिसांची तयारी भितरली आनी भायली आनी सबार तरेचे बंदोबस्त करूंक आपल्या बुध दिनारांक पाद्र लॉरेन्स फर्नांडीस, नॉर्मन आल्मेडा आनी जोझफ बाप्टिस्टा
आनी तशेंच दुसऱ्यांक आपल्या संगाताक दवरून जायतोच तोकूस घेवन व्हडी उमेदीन तो वावुरलो. तेच परी दिनवासता फादर टोनी फेर्नांडीसाक रोमा संबंदी पाद अग्नेलाच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस ताणें चालू दवरलेलो आसा आनी प्रोसेस फुडें वचत आसा. दिनवासता फादर रेंडल बारेटोक वायस पोस्टुलेशनाचो ऑफिसाचो कारभारी कसो ह्या दिसांनी बारी वावुरलो. तेच परी कोऑर्डिनेटींग कमिटी सगळ्या वांगड्यांक नांव काडिनासतना तांकां सगळ्यांक कार्ड जनतावन दिनवासता. मोगाळ पाद अग्नेलाच्या भोगतांनो आनी आमच्या इश्टांनो, पाद अग्नेलाक केन्ना आल्तराचो मान मेळटलो वो ताच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस खंय पावला ह्या वो असल्या प्रश्नांक म्हाका जायते पावटी फुडो करचो पडटा. हांव जाणां ही तुमा समेस्तांची धास्ती, कित्याक आख्खें वर्सभर आनी खरीत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत पाद अग्नेलाच्या पांया सोरशी येवन जायतीं देणी ताचे विनवणेन तुमी मागून घेतात आनी तेच परी ताच्या सांत कोरोना पासत मागतात. ओय, तुमची धास्ती जावन आसा आमची धास्ती. तुमचे प्रश्न आमचे प्रश्न. सोंसणिकायेन आमी रावतो केन्ना आमकां आमच्या प्रश्नाचो जबाब मेळटलो काय म्हूण. एकूच तुमकां सांगचें म्हळ्यार रोमा सांत कोरोनाच्या खात्यांत थंय आमचो संपर्क चालूच आसा. तो प्रोसेस सवकास मुखार वचत आसा. हांव रोमांक चिटयो बरयत आसा आनी कोण कोणाक फुडें कारीत आसा हो प्रोसेस मुखार व्हरूंक. ह्या 10 नोव्हेंबरा दिसांनी आनी वर्सभर दर ब्रेस्ताराक आमकां जायतीं पाद्रेलाच्या नांवान विस्मितां जालोलीं आयकूंक मेळ्ळ्यांत आनी मेळटात. हें दाखोवड करता की मानवंत पाद अग्नेल खरोच एक भाग्यवंत आनी एका दिसा आल्ताराचो मान ताका जरूर मेळटलो म्हूण बरोवशान रावया. देव आपल्या नेमलेल्या वेळार आनी काळार करचें आसा तें तो करतलो. आमी मागीत रावया. मागण्याची चड गरज. मागता तुमचे थंय की तुमी तुमच्या गोराब्यांनी तेर्सा मागण्यांत सदांच मागचें म्हणून. हे भाशेन हो प्रोसेस बेगीनच फुडें वचोंक आनी पाद अग्नेलाक बेगीनच आल्ताराचो मान मेळोवंक म्हूण खतखत्यान मागुया. सगल्यांक तुमकां आयच्या पाद अग्नेलाच्या दोबाजीक दिसाची परबी दिता आनी आशिर्वाद हांव दितां. सगल्यांक तुमकां आनीक एक पावट देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं म्हणटा फादर नाझरेथ फेर्नांडीसाक आमच्या पिलार संस्थेचो सर्व वडील. आतां मागता आमच्या सेंट्रल डेलिगेट सुपिरियर आनी जनरल कावन्सील फादर जोझफ फेर्नांडीसा थंय दिनवासनीची 2 उतरां उलोवंक. Bumanist amco bispo Sebastião Mascarenhas, Baroda Diocese do Bispo, Bumanist Theodore Mascarenhas, Dalton Ganso Diocese do Bispo, Bispo Bumanist Silverage Port Blair do Bispo, आमचो श्रेष्ठ वडील रेव्हरंड फादर नाझरेथ फेर्नांडीस आनीक आमचे पिलारचे संस्थेचे सगळे इश्टांनो, बऱ्या देखप्यांनो, याज्ञीक भावांनो, धार्मीक भावा भयण्यांनो आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या भोगत्यांनो. आयज मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथीच्या समारंभाच्या समयार पिलारचे संस्थेचें काळीज दिनवासता आनी त्या दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरलां तेंच हांव हांगा परगटूंक सोदतां. पयले स्वातेर हांव सोर पदवीदार देवाक दिनवासतां आनी वाखणटां, कित्याक ताणें मान्यवंत आग्नेल आमचे संस्थेक एक गोंयचें तशेंच आख्खे पवित्र सोबेक एक भाग्यवंत आनी भोग गुणी जिविताचे माणीक फावो केले म्हूण. फाटले 9 दीस आमकां मागण्यांत सारूंक बरें वातावरण फावो केलें, तशें सगळें तारायिल्लें मांडावळीचे परमणे सुरवातेक तें शेवट पर्यंत बरे भाशेन जालें. देवाचें नांव व्हड जावं.
आमचे खेरीत दिनवास आमचे भोव मनीस सबस्त्या माश्करेनस बरोडा डायसिसचो बिस्प, तुमी आमचें आपोवणें स्विकारून आयच्या दोबाजीक दिसाच्या पवित्र मिसाचें मुखेलीपण चलयलें आनी तुमच्या ऑर्थोबारीत उतरांनी देवाच्या उतराची मोडणी केली. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमचेर आनी तुमचे दियोसिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण हांव मागतां. तशेंच दिनवासता हाजीर आसलेले भोव मनीस थियोदोर माश्करेनस दाल्टनगंजचो डायसिसचो बिस्प, तशेंच भोव मनीस सेल्वराज पोर्ट ब्लेरचो डायसिसचो बिस्प, तुमी हांगा येवन ह्या मिसांत वांटो घेवन आमचे पासत मागले म्हूण तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मान्यवंत आग्नेल गोंयचो सुपुत्र आनी ओचोऱ्यांचो सागोर, ताच्या भगवंतपणाची भक्ती तो स्वर्गवासी जालो त्याच दिसा सावन सुरू जाली आनी वाडत चडत गोंयांत, इंडियेंत आनी परदेसांत पर्यंत पावली आनी भक्त्यांचो आंगडो वाडलो. आमचे दिनवास आमच्या हांगासर हाजीर आसलेल्या आमदार भावांक डॉक्टर कार्लोस आल्वारेस फेरेरा, तशेंच आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनीक आदलो सरपंच आक्षेचो झेवियर आनी तुमकां सगल्यांक तुमी हांगासर येवन ह्या मिसांत वांटो घेतलो, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो आदार सहकार आमकां सदांच मेळटा. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमकां शुभम आशिर्वादान भरूं. आमी काल जाणटावन दिनवास आठयता आमच्या मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक. ताणें आपलें उतर पाडून आमच्या पिलार कॉम्प्लेक्साच्या रस्त्यांक धामोर घालून रस्त्यांची बरी दुरुस्ती केली आनी ह्या मान्यवंत आग्नेलाच्या नोवेनांक आमच्या भक्त्यांक बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिलो. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तशेंच PWD मुखेल इंजिनियर श्री उत्तम पार्सेकर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर श्री जूड, एसिस्टंट इंजिनियर श्री मडकयकर, श्री आमीन ऑफ आजमस कन्स्ट्रक्शन, तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. आमचे खेरीत दिनवास बिजली खात्याच्या मंत्र्याक श्री सुदीन दावलीकर आनी ताच्या मुखेल इंजिनियर श्री स्टीफन फेर्नांडीसाक, तशेंच ताच्या वावुरप्यांक. तांणी आमच्या आख्ख्या पिलार कॉम्प्लेक्सांत अंडरग्रावंड केबलिंग करून नव्यो स्ट्रीट लायट घालून मजत केली. एसिस्टंट इंजिनियर बांबोली श्री प्रभू, तशेंच शुभम आनी अक्षय बिजली खात्याच्या वावुरप्यांक तांणी जायतो आदार दिवन नोमेनाच्या दिसांनी बिजलेची सुविधा दिली आनी लोकांक सोंपेपण मेळ्ळें. कोणाकूच चुकय नासतना बिजलेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी तांच्या वावुरप्यांक आमचे दिनवास. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक, पुलिसेच्या खात्यांक आक्षेच्या पुलीस इन्स्पेक्टर श्री अनंत गांवकार आनी पणजेच्या ट्रॅफिक सेलाच्या कारभाऱ्याक श्री चेतन सावलेकर हांकां आमी चड उपकारी, कित्याक तांणी आमकां जायतोच आदार दिलो. सगळी पिलारची येरादारी मंडावळ सांबाळली आनी नोवेन आनी आयचो दीस बरे मंडावळीन जावंक वावुरले. काळजान तावन तुमकां आमचे दिनवास. तशेंच दिनवासता श्री एराज्मो आनी ब्रायन हांणी हांगासर क्रावड मॅनेजमेंट बरे भाशेन करूंक आमकां जायतो आदार दिलो. तुमकां आमचे दिनवास. दिनवासता भलायकी केंद्राच्या आनी 108 ॲम्ब्युलन्स सर्विसाच्या डिरेक्टराक, तशेंच फायर ब्रिगेड खात्याक तांणी आमकां गरजेची सेवा दिली आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी चुकय नासतना सदांच आमच्या आदाराक आयले. खेरीत दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी पणजेच्या महानगरपालिकाच्या अधिकाऱ्यांनी तांणी हांगा फ्युमिगेशन करून आमकां आदार दिलो. कादंबा बसींच्या अधिकाऱ्यांक आनी आमी खेरीतपणी उपकारी. तांणी आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक जीं आदींच जावन मान्यवंत आग्नेलाच्या तुमलाक भेट करूंक येतात तांकां संपेपणी पिलार येवंक वचूंक बसीची सेवा दिली. हांकां सगल्यांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दिनवासता लिंडन मोंतेरो जाणें आमकां पिडेवंतांच्या मिसाक बन्स ब्रेड दिले.
नॉर्थ गोवा कलेक्टर श्रीमती स्नेहा गिते हिणें पिडेवंतां खातीर व्हील चेअर्स आनी हेर वेवस्था केली, तिका आमी दिनवासतांव. मिसां समारंभाक नाजूक नवो अवतार तयार केला. तो माजोड्डेच्या फिडोल पेरेरा हांणी भेटयला. तांकां आमी दिनवासतांव आनी तांचेर मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान शुभम आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तशेंच फादर एड्रियन फुट्टाडूचे आमी चड उपकारी. ताणें ह्या पंडालाच्या आल्ताराची नाजूक आनी भोगतीन मांडावळ करूंक बावार्थ्यांक मागण्याचें वातावरण निर्माण केलें. आमचे दिनवास पिटर दौरादो ताणें सोबीत पंडाल घालां. दर्शन लायट्स तशेंच श्री हिपोलितो झेवियर सावंड जाणी जायतीं वर्सां तावन बरो सावंड घालूंक आमकां आदार दिला. तेच परी श्री लुडविक पेरेरा LED वॉल स्क्रीन, श्री डेविड पेंटींग कॉन्ट्रॅक्टर, तुमकां सगल्यांक तुमचे सेवे खातीर आमी दिनवासतांव. तेच परी दिनवासतांव गोवेल्याचे सरपंच श्री मेल्या आनी वांगडी श्रीमती मोनिका आनी हेर पंच हांकां तांणी सगळी साफसफाईची वेवस्था केली आनी डस्टबिनाची सुविधा केली. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा एब्सोल्यूट सेक्युरिटी सर्विसीस श्री रोहन हांचे सेवे खातीर आमी दिनवाशी. ताच्या पंगडान तोको नासतना पार्किंग लॉट्स आनी आमच्या कॉम्प्लेक्सान सेवेचो भरपूर वावर केलो. पिलार मिडिया फादर एल्विस फेर्नांडीस आनी तांच्या पंगडाक दिनवासतां. विक्टर अझावेदो, अभिजीत जेदव, इयान कार्डोजो आनी मेरियन डायस तांणी आमकां मिडिया सपोर्ट दिला. तशेंच स्कॉलास्टीक न्यूटन, प्रभू प्रकाश आनी मंत्योसा तांकां आमी दिनवाशी. ह्या दिसांनी नोवेनाची मिसां लायव्ह स्ट्रीम करूंक तांणी आमकां आपलो आदार दिला. CCR TV, प्रायम TV, प्रुडंट TV आनी हेरल्ड TV हांकां सगल्यांक आमी चड दिनवाशी. आमच्या गायन मंडळाच्या पंगडांक फॅबियोला फेर्नांडीस, मेलेनिया डिमेलो, आग्नेल डिकुना, जिजस आल्व्स हांणी आपल्या पंगडा सांगाताक स्वादीक ताड्यांनी गायनां गावन मिसाचे भेटेन शिताबेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. तांकां आमी चड आनी चड दिनवाशी. तशेंच पिलार सेमिनरीच्या स्कॉलास्टिकांनी आनी तांच्या पंगडान आयच्या दबाजीक मिसाचो कॉयर बरे भाशेन चलयलो. तांकां आमी चड आनी चड दिनवाशी. खेरीत भाशेन आमचे प्री नॉवीस सेमिनरिस्टाच्या आनी तांच्या डिरेक्टरांच्या आमी उपकार आठयता. तशेंच आमच्या कॉवेंतांच्या स्टाफ सदांच सांजचे नोवेना उपरांत पंडल नितळ करून आनी हेर कामां करून आमकां भरपूर आदार दिलो. आमच्या कोचेरींनी आनी घरांनी वावुरतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणीक काळजांतावन आमी दिनवासता. ह्या दिसांनी तुमी अदिकूच उमेदीन आनी संतोशी मनान वावुरल्यात आनी वरसभर आमच्या सांगाताक वावरून मान्यवंत आग्नेलाची भोगती विस्तारूंक सहकार दितात. तुमचेर देवान आशिर्वाद घालूं. आमच्या पिलार सिस्टरींक चड आनी चड आमी उपकारी. तांणी ह्या 10 दिसांत निश्चितपणी वेदीची आनी हेर सेवा करून भरपूर आमकां आदार दिलो. तशेंच काळजांतान दिनवासतां आमचे वॉलंटियर्स भाव भयणांक तांणी फाटल्या 10 दिसांनी भरपूर सेवा केली. देवान तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमकां आशिर्वादान बरो म्हूण मागता. खेरीत भाशेन आमच्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक, पाद्रींक, ब्रादरांक, स्कॉलास्टिक्सांक आनी अपुरबायेच्या सेमिनारिस्ट, प्री नॉविसीस, मायनर सेमिनरी आनी अपोस्टोलीक स्कूल तांकां म्हजे काळजांतान दिनवास. पाद्रींनी कुमसाराक बसून कावन्सिलींग करून येतल्या लोकांक आत्मीक आदार दिवन दीसभर हाजीर रावन खूब आदार दिलो. एकामेकाच्या आनी सगल्यांच्या सहकारान ह्या 10 दिसांची मागण्याची कार्यावळ फळादीक आनी अर्थबडीक जावंक एकवटान वावुरले. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फादर टोनी फेर्नांडीस ताका हांव खेरीतपणी दिनवासतां. तो फाटलीं जायतीं वर्सां थावन मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाच्या खात्याचो वायस पॉस्टलेटेड आसून म्हत्वाचें काम व्हडले जबाबदारीन आनी फिकिरीन चलयलां आनी चलयता. ताच्या हाताचो वावर देवान बेगीनूच सफळ करचो म्हूण आमचें सगल्यांचें मागणें. तशेंच फादर रँडल बरेटो जो वायस पॉस्टलेशन ऑफिसाचें काम पळयता आनी 2 मिसां उपरांत फादर जोझफ फेर्नांडीसाच्या सांगाता
पिडेस्तांचेर मागणें करता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. तेच परी फादर एलेक्स गॅब्रियल, फादर फ्रँकी कार्वालो, फादर डायगो डिसुजा आनी फादर आग्नेल डिसुजाकूय तांचे सेवे खातीर आमी दिनवासता. आमचे दिनवास आमचे व्हडले सेमिनरीच्या रॅक्टराक फादर नॉर्मन आल्मेडाक आपले स्कॉलास्टिक्सांक हे भक्तीन कार्यावळीन आदार दिवंक धाडले आनी आपुणूय वावरूंक आदार दिलो. तेच परी फादर डायगो डिसुजा आनी फादर जॉन बेनेटाक आनी ब्रदर रॉबिन्सन पचेको हाका चड आनी चड दिनवासी. तांणी सगळे नोवेनाची आनी आयच्या दिसाची मिसाची तयारी करून आमकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक सगळो आदार सहकार दिलो. आमच्या कोमेताच्या आनी इगोर्जेच्या वडिलाक फादर जुझॅप बाप्तिस्ताक ताच्या फुडारपणे काळ हें सगळें करूंक आमकां सोंपेपण जाणें. ताका आमी चड आनी चड दिनवासी. तशेंच फादर पॅट्रीक डिसुजाक ताचे बरे सेवे खातीर हांव ताका दिनवासतां. म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या संगाती वावुरपी फादर लॉरन्स फेर्नांडीसाक. ताका हांव चड आनी चड उपकारी. ताणें सगळ्याच वाठांनी स्ट्रीट लायट्स, रस्ते, सेक्युरिटी, ट्रॅफीक, ॲम्ब्युलन्स, व्हीलचेअर्स, बिजली, उदक आनी जायते आदी सुविधा मेळूंक जायतो आदार दिलो आनी गरजेच्या वेळार तो आमकां सदांच पावता. चड आनी चड तुका दिनवाशी फादर. तशेंच दिनवासतां फादर रेमंड आनी फादर आरुल सेल्वम. ताणें बरे भाशेन आमच्या फेरयेंतल्या स्टॉलांक मार्गदर्शन दिलें आनी शिस्त आनी मांडावळ सांबाळली. आनी तुमकां सोमेस्तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो आनी मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन आनी विनवणेन तुमच्यो सगल्यो गरजो शार्ती पावो म्हूण आमची मागणी. आमच्या जिविताच्या नमण्यांक मानिवंत आग्नेलाक बेगीनच पवित्र सभेन सांत म्हूण परगटूंक हेंच आमचें नम्र मागणी. सगल्यांक तुमकां ही परबेची हांव परबी दितां आनी देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा फादर जोझफ फेर्नांडीसाक CDSाक. सगल्यांक ताणें दिनवासनी दिली आनी सगळें जें जालां ताचे आश्रयाखाल जाल्लें आसा तोय बारी वावुरलो. ताकाय सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. हे वेळार हांव मागता आमच्या बारोड्याच्या बिस्म सायबाक भोवमानी सबस्त्या मास्कारिनस तांय नोंदूत रावलोंक. चड लांब वचो ना, शॉर्ट कोत्ता. I would like to speak in English. We have 3 pillar bishops here, as Father said. Father Bishop Selvaraj from the Animans and Bishop Theodore. And together with them, you have brought 50 people from the Animans. And there are 24 priests from Daltonganj. They all belong to the Pilar family. We welcome all of you. आप लोगों को अपनी स्वागत करता हूँ. Father ने आपके पास बात की है. So Father Bishop Selvaraj, Bishop Theodore and all of us, we are Pilar people. Thank you very much. हांव चड आनी चड दिनवासता फादर जनरल फादर नाझरेथ फेर्नांडीस. ताणें आमकां हांगा आपयले हें मीस करूंक. पिलारची आमची एक हेरांस. जायतो लोक म्हणटा पिलारच्या दोंगरार येयलो म्हणटच आमकां शांत दिसता, बरें वातावरण आसा, वारें बरें येता. पूण खऱ्यांनीच हें वातावरण पादरनाच्या आसण्यात घातलें आसा. हांगा एक पवित्रताय आमी अनुभवता. पाद्राग्नेल आसा म्हणून आमचे संस्थेक जायतो धीर आनी आदार मेळटा आनी तुमकांय मेळटा. म्हणून हांगा पिलारच्या दोंगरार येवन हें मीस भेटोवंक म्हाका चड खोशी भोगता. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आनी हें आसणें जें आमी आयज आमच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां, हें आसणें आमचेय मदें आसून, चड करून आमच्या पिलारच्या मिस्योनारां मदें आसून आमी जेजूचो परमोड दुसऱ्यांक दिवन परमोड दिवन कर्तव्यां करूंक आमी आमचे आवडे. आनी चड उलयना, बट आय हॅव टू मेक वन करेक्शन बिकॉज दीस वॉज अ पब्लीक अनावन्समेंट. फादरान पाप साहेबान म्हाका प्रतिनिधी नेमला म्हूण सांगलो. अशें न्हय तें, कोण सिस्टरीनी ही माहिती रॉंग दिल्या. आनी म्हणटच आयज सोशियल मिडिया आसा, कितेंच बरयतले आनी हेडलायन येतले म्हूण हांव पब्लिकली तुमकां स्पश्ट करता. दुसरी वस्त ती खरेंच आमची आतां सिनड चलता. ते सिनडीन पाप साहेबान 10 कमिटी केल्या 10 वस्तूंचेर चर्चा करूं. एक कमिटी
आमचे मोटवाशी आनी बिशप्सा मदें कशे परमेन चलपाचें आसा तेचेर वयर चर्चा करूंक. हें बाटा बेसांचें कांय ना, तें म्हज्यान करूंक जायना, पूण एक चर्चा करून एक डॉक्युमेंट हाडूं. तितून सुमार 35 वांगडी आसात, कार्दियाल आसात, बिस्प आसात, लोकलीक आसात. तितलो मामुली एक वांगडी हांव. तितून व्हडली जबाबदारी ना, फकत डिस्कशन करपाची. आनी ही डिस्कशनां चलोवंक भारतांत हांव कोण मोटवाशांक आनी बिस्पांक मेवता ते कोण सिस्टरीन म्हाका दिसता तुमकां रॉंग सांगलां. पूणूच ही एक कमिटी आसा, ते कमिटीचो हांव वांगडी इतलेंच, तेच्याहून आनी चड कांय ना. आनी हे कमिटी मागीर एकठांय जावन एक डॉक्युमेंट काडटले मोटवाशा मदें आनी बिस्पा मदें फुडें कशे भाशेन रिलेशन जावं. डॉक्युमेंट आसा, हो डॉक्युमेंट रिन्यू करपाचो. त्या डॉक्युमेंटाच्या कमिटींत हांव आसा. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या मिसांत आमी खऱ्यांनीच भक्ती भावनांनी भाग घेतलो. पाद्राग्नेल मिसांत भाग घेता ते भाशेन आमी सदांच भाग घेवन आनी मीस म्हणजे मिसांव हें मनांत दवरून आमी आमची मागणी आनी काळजाचे ओत्रेक देवा लागीं घालुया. ओंगाल इश्टनो, मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक जायते मिलाग्र्यो मेवलेल्यो आसात, उपकार मेवलेले आसात. आमी मागता तुमचे थंय ह्यो मिलाग्र्यो तुमी ऑफिसांत कळोवच्यो. बरोचभर तांचे रिपोर्ट्स, एक्सरे पिडेंत आसतना बरें जाले उपरांत तुमी हाडून ऑफिसांत दिवची. आमची कोंकणी बायबल डायरी 2025 पुस्तक शाळांत आनीक इन्फॉर्मेशन डॅस्कांत विक्रीक आसा. पिलाचे सोस्त्याचे जे भुरगे पाद्री जावंक सोदतात तांकां तुमी आदार दिवंक सोदतात जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसांत दिवचो. ह्या वर्साक पिलाची थेवोलॉजी हॉलांत आमी पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा. आनी हातूंत आमी कितें भाशेन जंय पिलारची संस्था वावुरतात त्या त्या जाग्यावेल्यो संस्कृताय, तांची परंपरा, तांच्यो वस्तू आमी थंय एक्झिबिशनान घातलेल्यो आसात. म्हणटच तुमी वचून भारताच्यो संस्कृतायो अणभवच्यो. फादर आग्नेलस कॉल आनी वावराड्यांचो इश्ट हातूंत आमी कितें भाशेन पवित्र सभेच्यो गजाल्यो, आमचो मिसांवाचो वावर, तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी घालतात. तुमी तो सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवचो. मोगाळ इश्टनो, मानिवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर जायते बुक्स जावं इंग्लीश भाशेन वो कोंकणी भाशेन आमच्या पुस्तक शाळांत आसात. तशेंच मानिवंत आग्नेलाचो एक म्युजियम आमच्या मोठांत आसा. म्हणटच तुमी वचून ते पळोवच्यो. आयज सांजचे 7 वरांचेर आमच्या फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर हो फ्री तियात्र आसतलो. तुमी येवन तो पळोवचो. इश्टनो, आमी तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी आमकां ह्या दिसांनी जायतो आदार दिला. जावं ह्या पेंडोलाचो खर्च, जावं आमचे भुरगे सेमिनारींत शिंकतात तांचे पासत, जावं आमच्या ऑफन्सा पासत, जावं आमच्या मिसांवां पासत, सोस्तेच्या सोर वडिलाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ इश्टनो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. आयज सविना सोजा आल्ले रायातान अशें सांगूंक सोदता. म्हज्या भावाचो पूत एन्स्री सोजा 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना फाटल्या नोव्हेंबरांत ताका जोर येता म्हूण आमी ताका दोतोराक दाखयलो, पूण कांयच बऱ्याक पडूंक ना. ते उपरांत सिटी स्कॅन केले उपरांत लिव्हरांत ट्युमर मेवलो. हेमोग्लोबीन उणें आसलें. दोतोरान आमकां बोन मॅरो टेस्ट करूंक सांगलें. तेन्ना आमी मानिवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ताच्या फोंडाची माती ताका उदकांत घालून पिवूंक दिली. बोन मॅरो टेस्टाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. बायोप्सीचो रिपोर्टूय नॉर्मल आसलो, पूण ताचो जोर वचो नासलो. ताचें ऑपरेशन एप्रील म्हयन्यांत मुंबयच्या हॉस्पिटलांत आसलें. आमचो आखोच घोराबो मानिवंत आग्नेला लागीं मागीत आसलो आमच्या बाबाक बरो कर म्हणून. ताचे तकलेक आनीक आमी मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती लायतालीं. तशेंच ती माती उदकांत आनी ज्युसांत पुसान घालून पिवूंक दितालीं. ऑपरेशन करचे पयलें दोतोरान आमकां सांगलें
ताचे लिव्हर 80% कातरूंक पडटलें आनी उपरांत लिव्हर ट्रान्सप्लांट करचे गरज आसा म्हूण आनी हें ऑपरेशन करूंक सुमार 100 वरां लागतलीं म्हूण. पूण मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन ऑपरेशन 3 वरां जालीं आनी फकत 10% लिव्हर कातरूंक पडलो आनी 21 दीस ICUंत उरलो. ट्यूमर टेस्ट केल्या तेन्ना कॅन्सर नासलोलो. दोतोरान आमकां सांगलें हो ट्यूमर परत जावंक शकता. 6 म्हयने जाले आमी आतां पिलार परतून आयिल्लीं आसा. आमचो बाबा सारको नॉर्मल आसा. टेस्ट केला पूण तरी आसतना नॉर्मल आसा. आमी देवाक दिन वाचताव आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळो म्हणून मागताव. हो इश्ट न्हू भावार्थ आनी भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. आयज आमी आयिल्लीं आसा आमचे आवडे घेवन आमचे प्रश्न घेवन आमची इतिहासां घेवन आमची दुयेंसां घेवन मोगाळ इश्ट न्हू भावार्थ जागोवया. आमचे पासत मागतना जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया. हे दिसांनी आमी किरीत भशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागतात. तर मागुया आमच्या मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक. तुमी आयज बरे भशेन ह्या पिलाच्या दोंगरार आयिल्लीं आसात. सुरक्षीत पावलेलीं आसात. तशींच तुमी सुरक्षीत घरा पावल्या म्हणून मागुया. कित्याक आयज काल जायते एक्सिडंट जातात. तर इश्ट न्हू ही सगलीं ते सवा एकठांय करुया आनी आमी सगलीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी माडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी पुरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचतांव आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. ओ गणीत काकुतीच्या देवा सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोड पुरगोटणी उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची मान बागून देवाचो आशिर्वाद घेयात. सोर बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटावं आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करूं. आमेन. भावार्थान बोरवांशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो आमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. आमी क्रिस्तांव आमी मिसांव आनी भाग्यवंत प्रवादी एजाकेल सांगता ती आयकूं काय आयकूं नको. तुमी तुमचें जिवीत तुमचो जेजूचो उजवाड प्रकाशीत करात. हें मनान धरून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.